निलेश काब्राल जे असतात मिनिस्टरांतले PWD आणि तांकां वयरसून ऑर्डर काडले की रिजायन दिवचें म्हणून. ह्या संदर्भात तुम्ही एक आमदार म्हणून कितें उलयतले? पळय हेचेर एक्चुअली आमी कमेंट करप रॉंग. काडले कित्याक काडले कित्याक तो निलेश काब्राल आमदाराचो पयलीं म्हजो बरो मित्र आनी सदांच कॉपरेटीव सदांच हेल्पफूल. आतां पार्टी लेवल आनी तेंचे वयर लेवल कितें डिसिजन जाता ते तेंचे कॉल, कित्याक आमी इंटरफियर जावंक शकना आनी आमी तेचेर कमेंट करूंक शकना. पूण एज अ PWD मिनिस्टर निलेश काब्राल म्हणटा तो हांव तेका GTDC जेन्ना हांव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आहलो आनी तो चेअरमॅन आहलो तेन्नाच्यान आमी वांगडा एकामेका वांगडा काम केलां, वांगडा पयलां. पूण तो एज अ चेअरमॅन त्या टायमाचेर सारको तो काम करपाची पद्दत तेची वेगळी आसली. तो खूब जाण म्हणटात तो एरोगंट आनी तेचो स्वभावच तसो. पूण काम स्पिडीन इतले फास्ट करप तेचे म्हणजे इतले इजी न्हू तें कोणाकूय करपा खातीर. आनी कंटिन्युअसली दीस रात बसून रातभर ऑफिसान बसून तेणी काम करप, क्लियर करप. बारीक बारीक गोश्टी जेन्ना इवन आतां PWD मिनिस्टर आसा प्रत्येक गोश्ट तेका हांव फोन केला तो वॉट्सॅपार धाड फोटो, खंय पडलो वॉट्सॅपार फोटो धाडल्या उपरांत दुसरे दिसा पॅचिंग चलतलें. म्हणजे इतले मायन्युटली तो डिपार्टमेंट आपले मॅनेज करतालो, हँडल करतालो. तशेंच हांव सगळ्यांक खबर आसा की आमकां हांगासर कोस्टल फिल्डाक CRZ इश्यूज आसले आनी वेगळे वेगळे इश्यूज आसले तेन्ना कंटिन्युअसली आतां फॉलोअपय तेचें आसलेलें की एज अ एनवायरमेंट मिनिस्टर तो फॉलोअप घेतालो, मिटिंग्स आमचे चलताले. सो एज अ पर्सन तो खूब बरो म्हणजे असो हेल्पफूल सारको आनी फ्रेंडली नेचर. आतां कित्याक तेचो टोन म्हणटा तो मातसो रफ कॉल म्हाका दिसता एरोगंट म्हणून. पूण तसो मनीस न्हू तो, कित्याक हांव कितलींशींच वर्सां जाणा आनी म्हाका तेणी खूब कॉन्स्टिट्युन्सीन हांगासर हेल्प केल्ली आहा. प्रत्येक तेच्या डिपार्टमेंटांनी जे कामां आसलीं ती स्पीडअप करून तेणी म्हाजी कामां कंप्लीट केल्ली आहा. फॉर एक्झाम्पल 15 MLD प्लांट 7 वर्सां पेंडींग आसलो तेणी पर्सनली फॉलोअप करून तो 15 MLD प्लांट स्टार्ट केलो. ते केल्या उपरांत 30 MLD प्लांट तुवें आमकां इमिजिएटली तेणी फावंडेशन स्टोन घालून प्रोसेस केल्लो आहा. सो म्हाका दिसना एज अ मिनिस्टर तो केपेबल आनी सुटेबल आहलो ते चेअराक, कित्याक आमकां जस्टीस एज अ न्यू MLA आमकां तो जस्टीस दी आहलो आनी इतले स्पिडीन इतले फास्ट कामांय आमची जाताली. सो आनी चड काय उलयना तेजें, कित्याक म्हाका मातशें दूख दिसलें, वायट दिसलें ते तो स्टेप डावन जालो म्हणून. पूण एनीवे पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स ती आनी गव्हर्मेंटान अप्स एंड डावन्स आसतात. सो म्हाजो सदांच ते म्हणजे एज अ फ्रेंड हांव सदांच तेका एप्रिशिएट आनी रिस्पेक्ट करता एज अ सिनियर पॉलिटिशियन, कित्याक तेचे कडेन सजेशन्स गायडन्स खूब आमकां अशें मेळटा. येस, थँक्यू.